मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्ले तशें जर तांचे उत्तर गोंयचे सीट 1 लाख मार्जिनान जिखून येना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब रिजायन दिवचे अशें म्हणीत गोंय आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकार हाणें भाजपाचेर फोग काडलो। धर्माच्या नांवार इंडिया आघाडीन न्हय तर भाजप पक्षान राजकारण केला असोय आरोप आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला। गरिबी, म्हारगाय, बेरोजगारी कुशीक दवरून भाजपान फकत धर्माच्या मुद्द्यावेल्यान प्रचार केलो। पणजेन कमी मतदान जावप हे सरकाराच्या तोंडार एक थापट आसा अशें पालेकार म्हणटा। आरजी फकत विरोधी पक्षांचेर टिका करपाक पत्रकार परिशदो घेतात अशें म्हणीत ताणें आरजीकूय उजरावून काडले। दिवचल मिनरल ब्लॉका खाला येवपी वेदांता मायनिंग कंपनीन आमचे मालमत्तेन बेकायदेशीरपणान अतिक्रमणाक करून मीन काडला अशी कागाळ बोड्डे कोमोंदादीन दिवचल पुलिशेन केल्या। कोमोंदाद मंडळान हे कागाळीची प्रत दिवचलचे आमदार दोतोर शेटये हांकाय दिल्या। सर्वे नंबर 42/0 हे मालमत्तेन कंपनीन अतिक्रमण करून मीन माल उखल्ला अशें बोड्डे कोमोंदादीन केल्ले लेखी कागाळीन म्हणला। आमचे मालमत्तेंत अतिक्रमण करचे न्हय अशी कायदेशीर नोटीस एप्रिल म्हयन्यात कंपनीक दिल्ली तरी लेगीत लोकसभा वेंचणुकेची संद साधून हे कृत्य केल्या अशें बोड्डे कोमोंदादीचें म्हणणें आसा। बिरेस्तारा बोड्डे कोमोंदाद आनी वेदांताच्या अधिकाऱ्यांक पुलिशेन चवकशे खातीर आपयले। बेरेस्तारा म्हापशा शिवोले रस्त्यार एके बलेनो कारीक स्वयं अपघात जालो। कार चलोवपी शिवोलच्यान म्हापशेच्या दिकेन वतना रस्त्यार अचकीत मदीं हेडपी बैलान कारीक धपको दिलो। ह्या अपघातान जिवीतहानी जावंक ना मात गाडयेचें बरेच लुकसाण जालें आनी बैलूय जखमी जालो। मडगांव रेल्वे पुला लागसार सिवेजीचे काम सुरू आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाताली देखून नावेले ते रावण फोंड आनी नावेले ते खारेबांद मेरेन येरादारी गुण आयला। 25 मे मेरेन येरादारीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी माहिती येरादारी पुलीस संजय दळवी हांणी दिली। जाल्यार येरादारीची कोंडी जावची न्हय ताका लागून लोकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन ताणें ह्या वेळार केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे कार्य आमी दर एका मतदारा मेरेन पावयला। ते भायर आपल्या मतदारसंघांतल्यो समस्या आपणे यशस्वीपणान सोडयल्यात। बारीक सारीक समस्या अजूनय आसात पूण लोकांक सतोवपी मुख्य समस्या सोडयल्ल्यानूच पर्येच्या लोकांनी इतल्या व्हडल्या प्रमाणात मतदान केल्ल्याचे पर्येचे आमदार दिव्या राणी हिणें सांगले।
गोगळ मडगांव जाल्ल्या अपघातान एका तरणाट्याक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हरपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मजत केली. दक्षिण गोंया सावन परतून येतना वाटेक जाल्लो अपघात पळोवन स्वता गाडी थांबोवन अँब्युलन्सीचो वाट पळयनासतना दुखापत जाल्ल्या मनशाक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर धाडलो. बुधवारा लाडफा वाठारांत दुचाकी आनी टेम्पो मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 34 वर्सां पिरायेच्या दुचाकी स्वाराक मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या दुचाकी स्वाराचें नांव श्रीनिवास यल्लप्पा कालुट्टी अशें आसा. कुट्टरीन गॅस जोडणी आणि आधार लिंक शिबिरांचे आयोजन केला. तातूंत गिरायकांनी दिल्ल्या गॅसच्या दरांत कसलीच सबसिडी आसपाव ना. ते खातीर खंयच्याच गिरायकाक आधार कार्डाक एलपीजी गॅस कनेक्शन जोडपाची सक्ती ना अशें गोय कॅन हांणी सांगलें. आधार कार्ड लिंकेज सक्तीचे करपा संबंधी खंयच्याच सरकारी प्राधिकरणाची अधिसुचोवणी ना. गॅस जोडणी आनी आधार कार्ड लिंकिंगाक सक्तीचे म्हूण प्रचार करपाचो यत्न केल्यार गिरायक संरक्षण कायदो 2019 खाला कारवाय करतले अशी शिटकावणी राज्यांतल्या भारत गॅस, एचपी गॅस आनी इंडियन गॅसच्या सगळ्या एलपीजी डिलर्सांक गोय कॅनान दिला. राज्यांतल्या एलपीजी गिरायकांक आधार कार्ड लिंक करपाक लायल्यार गोवा कॅन कंप्लेंट cell@gmail.com ह्या इमेलाचेर कागाळ करची असो उलो गोय कॅनान मारलो. भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटीन आधार कार्ड फुकट अपडेट करपाची मुजत वाडयल्या. आता आधार कार्ड धारकांक 14 जून मेरेन आपले आधार कार्ड फुकट अपडेट करपाक मेळटले. हाचे उपरांत तुमकां अपडेट करपाक शुल्क भरचें पडटलें. खंयच्याय प्रकाराची डुप्लिकेशन आनी फटवणूक टाळपा खातीर वापरप्यांनी वेळोवेळ आपलो आधार अपडेट करत रावपाक जाय. कारण भारतांत वळखपत्र आनी सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेवपा खातीर आधार कार्ड सक्तीचें आसा. आधार अपडेट आनी नोंदणी नियमावळी 2016 प्रमाण वळख पुरावो आनी पत्तो दर 10 वर्सांनी अपडेट करचो पडटलो. आधार धारक आपले नांव, पत्तो, जल्म तारीख, लिंक, फोन क्रमांक, ईमेल, पत्तो आनी संबंध स्थिती अपडेट करूंक शकतात. चिकन शॉर्मा खायिल्ल्यान एका 19 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले. ही दुर्दैवी घडणूक मुंबईन घडली. प्रथमेश बोसके अशें मयत तरणाट्याचें नांव असून ताणें 3 मे दिसा ट्रॉम्बे वाठारांतल्या एका स्टॉलावेल्यान चिकन शॉर्मा विकत घेतिल्लो. पुलिसांनी शॉर्माचे नमुने तपासपा खातीर धाडला. ह्या प्रकरणात दोशी थारिल्ल्या शॉर्मा विकपी आनंद कांबळे आनी मोहम्मद अहमद रायजा शेख ह्या 2 जाणांक पुलिसांनी अटक केला. तांच्या विरुद्ध कलम 304 आनी 34 अंतर्गत गुन्हो दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपाक 31 मे निमणी तारीख. पावस लागीं पावलो तरी पणजे अजून मेरेन स्मार्ट जायना. ह्या फाटभुंयेर बेरेस्तारा स्मार्ट सिटीच्या कामांचो आढावो घेवपा खातीर म्हत्वाची बसका जाली. डेडलायनी मेरेन स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपाचो यत्न करतले, पूण लोकसभेची वेंचणूक, आडवेळो पावस आनी वेंचणुके खातीर मतदान करपाक गेल्ले परप्रांतीय कामगार ह्या कारणाक लागून स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावपाक उशीर जावं येता, अशें स्मार्ट सिटीचो MD संजीत रॉड्रिगीज हांणी सांगलें. आमदार दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांच्या आड दाखल केल्ली अपात्रताय याचिका सभापतीन भायर मारल्या. दुसरे वटेन पाटकार म्हणटा सभापती कडल्यान ह्याच निर्णयाची अपेक्षा आशिल्ली खंय. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान ह्या निर्णयाचेर तिडक उक्तायल्या. तो म्हणटा सभापती कडल्यान आमकां ह्याच निर्णयाची अपेक्षा आशिल्ली. आतां आमी फुडलो कायदेशीर निर्णय घेतले, अशें पाटकाराचें म्हणणें. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी 2022च्या सप्टेंबर म्हयन्यात भाजपान प्रवेश केल्लो. ते उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान आमदार दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांच्या आड अपात्रताय याचिका दाखल केल्ली. हे अपात्रताय याचिकेचेर सुनावणी जावन सभापतीन ती भायर मारली. गोंयचो उच्च न्यायालय शेनवारा 11 मे सावन 9 जून मेरेन गिमाळीच्या सुटयेर शुक्रारा धामेक न्यायालयाच्या कामकाजाचो निमणो दीस. 1 म्हयनो न्यायालय बंद आसतलो. देखून 11 मे ते 9 जून मेरेन कसल्याच केशींचेर सुनावणी जावची ना. 10 जूना सावन न्यायालयाची सगळी कामकाजां परतून सुरवात जातली.
शिरगाव दारगळ वाठारांतल्या एका घराच्या बंद कुडींत चलपी बेकायदेशीर IPL क्रिकेट बॅटिंग रॅकेटाचो गुन्यांव फाट्यान पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान गुजरातच्या प्रतीक विनोबाई कोरात आनी मिहीरबाई नदुबाई परमार ह्या दोगांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान लॅपटॉप, मोबायल फोन आनी हेर सामान मेळून वट्ट 1.5 लाखाचो मुद्देमाल जप्त केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. कला अकादमीच्या नव्या साऊंड सिस्टमाची कला आणि संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन बेरेस्तारा पळोवणी केली. कला अकादमीचे साऊंड सिस्टमान कसलोच इबाड ना म्हूण मंत्री गोविंद गावडेन परतून एकदा स्पश्ट केले. कोणाक जर कला अकादमीची साऊंड सिस्टम सारकी ना अशी दिसता जाल्यार ताणें टॅक्निशियना कडेन संपर्क करचो अशें मंत्री गावडे उलयलो. फोंड्या कदंबा बस स्टँडावेले शौचालय फाटले 3 म्हयने जाले बंद आसा. कुशिकच्यान रस्त्याचें काम चालू आशिल्ल्यान फोंड्या बस स्टँडावेलीं शौचालयां बंद दवरल्यात. शौचालयां बंद आशिल्ल्यान प्रवाशांची गैरसोय जाता. तात्पुरत्या काळा खातीर बस स्टँडाचेर बायो टॉयलेट्स बसोवपाची अशी मागणी थंयसर जावपाक लागला. अनुकूल हवामानाक लागून अंदू मोगरी फुलांक समाधानकारक बहर आयल्या. देखून अंदू शिरगांवच्या जात्रेक मोगरी फुलांची आवक वाडटली असो अदमास आसा. सध्या शिरगांवा मोगरीची फुलां विकपाक उपलब्ध जावपाक लागल्यात. शिरगांवची श्री लयराई देवीक मोगरेचे कळे प्रिय अशी भक्तांची भावना आसा. देखून जात्रे वेळार देवीच्या चरणा कडेन येवपी दरेक भावीक देवीक मोगरीची फुलां अर्पण करता. जात्रेच्या काळान दर वर्सा शिरगांवा व्हडा प्रमाणात मोगरेचे कळे विकपाक येतात. कौला जाय मेरेन गांवांत मोगरी फुलांचो दरवळ फागता. शिरगांवचे लयराई देवीची जात्रा गोबी मंचुरियन मुक्त करपा खातीर देवस्थान समितीचे यत्न चालू आसात आनी फाटल्या 3 वर्सांच्यान तातूंत येस मेळ्ळा असो देवस्थान समितीचो दावो आसा. अंदूय जात्रेक गोबीचे स्टॉल्स आसचे नात अशें देवस्थान समितीन स्पश्ट केलां. देश विदेशांत नामना जोडिल्ल्या शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे जात्रेक वेगवेगळ्या दुकानांची व्हडली फेरी भरता. हे फरयेन गोबीचे स्टॉलूय घालतले. 3 वर्सां पयलीं तर गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांचे प्रस्न वाडिल्ले. मात थळावे पंचायतीच्या आदारान 2022 ह्या वर्सा जात्रेक गोबीच्या स्टॉलांचेर बंदी घालपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतलो. तातूंत यस लेगीत आयले. आतां तर गोबी मंचुरियनवाले जात्रेक येवपाचो विचार लेगीत करिनात.
मंगळारा दनपारां तामिळनाडूंतल्या शिवकाशी लागसारच्या मारणांच्या कारखान्यात व्हड स्फोट जालो. ह्या घडणुकेन आतां मेरेन 8 जाणांक मरण आयले. गोंयांत आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड म्हळ्यार 67.6% मतदान जालें. गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या इतिहासांत हे आतां मेरेनचे सगळ्यांत चड मतदान आशिल्ल्याचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान सांगले. ते भायर आचारसंहिता लागली तेन्ना सावन वेंचणुकेच्या आदले राती मेरेन 17.82 कोटींचो मुद्देमाल जप्त केल्ल्याचें ताचें म्हणणें. हातूंत सोरो, गुळी वखदां, पयशे आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा. भाजपाक घरा धाडपाकूच जाय. गोंयांत विक्रमी मतदान जाला असो विश्वास काँग्रेसीन उक्तायला. व्हडा संख्येन मतदान केल्ल्या खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान गोंयकारांचे उपकार हटयले. इंडिया आघाडी फुडारांत लेगीत वांगडा आसतली असो विश्वास इंडिया आघाडीचे पत्रकार परिशदेंत अमित पाटकारान उक्तायलो. फाटल्या 10 वर्सां सावन पडींग पडिल्ल्या जमनीचेर परतून एक फावट शेती करपाक सुरवात जाल्या. कतरल्या अशें करमळी सावट वाठारांतल्या शेतकारांनी सांगले. बांद दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान खारा उदक शेतांत येतालें आनी शेताच्या पिकाची नाशाडी जाताली. देखून फाटल्या 10 वर्सां सावन शेती करपाची सोडिल्ली अशें शेतकार लक्ष्मण काणकोणकर हांणी सांगलें. सध्या बांदाचें काम पुराय जाल्ल्यान शेती करपाक मेळटली अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार शेतकारांक शेती खातीर लागपी यंत्रणा आनी हेर सुविधा दितले. तशेंच सरकाराचो शेती करप्यांक पुराय तेंको आसा अशें आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. गोय हे डेस्टिनेशन वेडिंग थळ आशिल्ल्यान क्रिस्तांवांच्या लग्न सुवाळ्याक मध्यान राती मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर उपाय काडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. बुधवारा पाणावलीचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमाव हांणी क्रिस्तांवाच्या लग्न सुवाळ्याक मध्यान राती 12 मेरेन परवानगी दिवची अशी मागणी केल्ली. चर्चिलाच्या हे मागणीक मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या. गोय हे डेस्टिनेशन वेडिंग थळ आशिल्ल्यान क्रिस्तांवांच्या लग्न सुवाळ्याक मध्यान राती मेरेन संगीत वाजोवपाक परवानगी दिवपाचेर उपाय काडटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
कोविशिल्ड लस भलायकेक हानिकारक आसा असो आरोप आशिल्ल्या ब्रिटनच्या फार्मा कंपनी AstraZenecaन संवसारभर बाजारांतल्या सगळ्यो कोरोनाची वाशिनां फाटीं घेतल्यात. हातूंत भारतांत तयार केल्ली कोविशिल्ड वाशिनाचोय आस्पाव आसा. कांय वेपारी कारणाक लागून ही लस बाजारांतल्यान काडून उडयतात अशें कंपनीन सांगलां. कोरोना दुयेंसा आड वापरिल्ल्या कोविशिल्ड वासिनाचो मनशाच्या शरिराचेर वायट परिणाम जावं येता अशी गवाय हे वासीन तयार करपी AstraZeneca कंपनीन युकेच्या न्यायालयान दिल्ली. हे न्यायालयीन झूज चालू आसतना कंपनीन वेपारी कारणाक लागून ही लस बाजारांतल्यान काडून घेता अशें अचकीत जाहीर केलें. अकरा ते 14 मे मजगती गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो. फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 34 ते 36 डिग्री सेल्सियस आसपाक शकता. आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस हवामान उश्ण आनी दमट आसतले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक